बाबा भयणानो, दुबाव आमचें जिवीत कोडू करता हाचो अणभव तुमकां जाय तो आसून आनी कसो दुबावाचेर आड झुजून आयचो सेवादोर आमकां उलो मारता तेन्ना देवाच्या उतराचेर आटापून आमी धाकटोसो नियाळ करता. एका कुटुंबांत एक मेड जायतीं वर्सां वावर करताली. त्या कुटुंबाचो सुपुल्लो भुरगो आपलो पूत कसो हे मेडान वाडयल्लो वो वाडलो, लग्न जालो, ताका भुरगीं बाळां जालीं आनी मेड तांगेर काम करीत आसली आनी ती जाणटी जाल्ली. एका दिसाक ह्या पुतान न्हावूंक वेचे आदीं आपली सरपळी आपल्या टेबलाचेर दवरली. न्हावूंक गेलो आनी न्हावून 5 मिनटांनी भायर सरून ये जाल्यार सरपळीच ना. CCTV कॅमेराचेर चॅक केलें, दार काडून मेड भितर सरल्या तें दाखयता, टेबलाचेर सरपळी ना. चॅक केलें सारूण मारून पोनाक, नाच. स्ट्रॉंग दुबाव. इतली तांच्या कुटुंबान ती वावर करून इतलें एस्तीमोसांव जाल्लें, तोंडाचेर काळूक, तो मेडाशी उलयना, जाप करिना. बायलेन कितलो समजायलो, आरे आसो रे, तुका सांपडलोली म्हण तूं मेड दिसती पडलोलें CCTV कॅमेराचेर थंयसर फोकस करून. तूं कितें करपाचो ना, आपूण बोक्षिपाचो. तूं चिंतलो मेड इतलो तेंप आमच्या घरांत काम करता, एक आवय कशी, तूंच तिका एक गिफ्ट दिवंक सोदतालो भांगाराचो. अकस्मात कितें जालां तुका? आनी मेडाकूय भोगतालें, बाब म्हाका जाप करिना, कितें जालां काय? दुबाव. घरांत कोण ना, तो न्हावूंक 5 मिनटांनी भायर सरना फुडें दार काडून मेड आयल्या तितलेंच दाखयता आनी सरपळी ना. मेडा भायर आनी तें कोणेंच काडूंक जायना म्हूण हाच्या काळजांत येदो व्हडलो दुबाव आनी जिवीत कोडू. जेस्ती बोसांव आसलें, मोग आसलो, नातें आसलीं, समजिकाय आसली, सांगप आसलें, कांयच ना. कांय दीस फाटीं नातालांची तयारी, लोक आपलीं घरां साफ करतात म्हण साफ करपाक आख्खें ती शोकेस ताजें काबड शिफ्ट करिना फुडें फाटल्यान एक नेल, त्या नेलाक एक मॅग्नेट ताच्या पुताची पडलेली जायन आनी ते मॅग्नेटीक ओडून गेल्ली ती सरपळी. ती खाला पडूंक ना, ती खांचींतल्यान ते मॅग्नेटीन दवरली थंयसर आडून उरली. आनीक आतां वो म्हणटा, कित्याक म्हूण हांव दुबावलो, कित्याक म्हूण हांव दुबावलो. मोगाळ बाबा भयणानो, कोण चुकलो म्हज्या दोळ्या मुखार दिसती पडटा आनी हांव ताका बक्षितां. दुबाव म्हणटात तेन्ना म्हज्या मनांत उप्रासता तेन्ना त्या दुबावाक बोगसणें आसूंक जायना आनी हांवें शांतीन जिवंक जायना. कितलोय स्ट्रॉंग म्हजो दुबाव जावं, काशा दिसती पडटा त्या मनशाक जर तर हांव बोगसूंक तयार जाता, वन हू इज बीन कॉट, म्हज्या दुबावाक, दुबावांतल्यान उप्रासता ते ओदृश्टाक कित्याक हांव बोगसूंक फाटीं उरतां. आयचें पयल्या वाचपान आमकां मेळटा, टू क्लियर द वे. सर्वेस्पोर धाडटा वाट नितळ करूंक. देखून वाट नितळ करूंक गरजेचे फातोर काडले, सारूण मारली म्हणटा तशें न्हय. देवाक आमच्या काळजान घेतलो जाल्यार आनी मेडाशी बरे संबंद सांबाळटलो जाल्यार वी हॅव टू क्लियर द वे ऑफ डाऊट. चोरून काडलेय जाल्यार देव बोगसूं. असल्या नात्यान वी हॅव टू क्लियर द वे. नाजाल्यार तो दुबाव आमच्या जिवितान बरे संबंद तोडून फोडून उडयता आनी नाटक करता. देवाक तांक आसा आमची काळजां बदलूंक आनी आमकां थाऱ्यार घालूंक. आमी चुकले जाल्यार
देखून ह्या देवाक आमचे काळीज आमी उक्तें दवरूंक फावो. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता शेजार सामारी सोयरीं दायरीं आयलीं शाबासकी दिवंक एलिझाबेटीक. तांच्यानूय एक दुबाव मनांत उपरासून आडूं येतालो. हे जाणटे पिरायेर एलिझाबेटीक आनीक भुरगो कितें केलां तर ताणें? हे जाणटे पिरायेर जेन्ना भुरगो जल्माक येवंक जायना तेन्ना खरेंच ताका भुरगो जल्मला वो कोणाचो घेतला? दुबाव येतालो. पूण लोक देवाक देनवासूंक भायर सरला आनी थंयसर एलिझाबेटीन उथोर घालून म्हणा जल्मला त्या भुरग्याचें नांव जुआंव. त्या भुरग्याचें नांव जुआंव. तुमचे कुडीन कोण तसल्या नांवाचो ना तरी आसतना ताचें नांव जुआंव कित्याक देव सांगता. मोगाळ बाबा भयणानू ह्या समाजान दुबाव उपरासता तेन्ना आनीक देवाची येवजण साकार करूंक जाय तेन्ना कोणे तरी नेटान उतोर घालूंकूच जाय. एलिझाबेथ घालता ते भशेन ना ताचें नांव जुआंव. त्या गोरकाराची गोरकानीन म्हणले ते भशेन आरे आसूं रे तूंच तिका गिफ्ट दिवंक सोदतालो चल्ली जाल्यार आसूं तूं भोगसूंक तयार न्हय तूं भोगशितलोच आसूं. ते आवय भशेन तुका वाडयला. दुबाव पयस कर. कोणे तरी स्ट्रॉंग उतर घालूंकूच जाय. बरेपण घडटलें जाल्यार जुआंवान तेंच उतर घातलां. आनी जेन्ना लोक दुबावला जुआंवा विशीं आरे होच न्हय काय पाटयल्लो. जुआन उतर घालून सांगला ना म्हजे फाटल्यान येता तो सुरवंडार तो तुमकां आत्म्यान उज्यान स्नान दितलो. जुआन उतर घातलां. एलिजा प्रवाद्यान उतर घातलां. एलिझाबेटीन घातलां. त्या गोरकाराचे गोरकानीन घातलां. देखून मोगाळ बाबा भयणानू खंय तरी हें स्ट्रॉंग जे मनशाक बळवंत करता आनी सुरक्षीतपणी जिवंक आदाराचें जाता तें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरूंकूच जाय. आसूं भोगसूं ते दुबाव पयस कर. जुआंवूच म्हणल्यार गॉड इज मर्सिफूल. गॉड हॅज शोन फेवर टू अस. देव जर तर काकलूतवून ह्या दुबावाक लागून आमी कित्याक काळें तोंड करून भोंवपाचें? जुआंचें उतरूच म्हणल्यार गॉड इज मर्सिफूल. वाय कांट आय एक्ट एज अ मर्सिफूल बॉस इन माय ओन फॅमिली? म्हजे मिडा सवें दुबाव पयसायता थंयसर काकलूत दिसून येता. देखून आमी दुबावा विरीत जिवंक दुबावाचेर झुजूंक आनी एकाच देवाचे काकुतीचेर पातयेवंक आमकां देव काकुतीन उबारी.